कर्नाटका कंटेम्प्च्युअस एक्टिविटी करीत आहा, नॉट वन टाइम कंटेम्प्ट करीत आहा, आमी कंटेम्प्ट घाला. डायव्हर्जन कर्नाटकान उदकाचें केलां हे हांवूच म्हणना, हे मुखेलमंत्र्यान तुजो म्हणिल्लें आहा. सो बेसीक थंब रूल लिगल प्रॅक्टिसीचो कितें आसता, स्टे पयलीं मागप. स्पीकर सर, गोंयचे आदवोगाद एक्सपिडियस डिस्पोजल ऑफ दीस एप्लिकेशन बिफोर म्हादय ट्रायब्युनल मागत नात आनी हे सगळे कर्नाटकाक फायदो जाता. आदवोगाद कोणूय सेटल जालो वा आनी कोण कितें जालें जाल्यार गोंय त्रासान पडचें न्ही म्हणून हाऊस कमिटी आमी केल्ली. हाऊस कमिटीची एक मिटींग जाली, ताजे फुडें हाऊस कमिटीचे कांय खबरूच ना. लोकांक गोंयचे लोकांक कळ्ळें की प्रवा नोटिफाय जालो. आतां 9A LAQ मुगेलो आसलो सेम विशयाचेर आनी तितून स्पीकर सर इट इज सेड that it was notified on 22nd March 2023. You agree it is 22nd March, correct? Now surprisingly another reply 1C that says that Prava is notified on 22nd May. One says 22nd March, one says 22nd May. What does this show, Speaker sir? See, I have been monitoring every single, what I should say, upcoming in the Supreme Court also. We will also help you to monitor, but make that House Committee active. Yes, sir. This is Immediately after the Visit session. करून ना अजून. Yes, sir. Immediately after the session. Visit करून पाहू ना. Yes, sir. Immediately after this session, we will organize the House Committee meeting, second meeting. For your answer to your question, Prava Committee members are to be nominated by Center. We are going to identify the place for office of a Prava within these next 15 days. गोंयांत आहा 2 सीट. गोंयाक व्हॅल्यू ना. कॉम्प्रोमाइज जातलेत तुम्ही. कॉम्प्रोमाइज करत जायना. स्पीकर सर तेका सांग म्हादयच्या विशयाचेर केन्नाच कॉम्प्रोमाइज जायना म्हणून. व्हेरी गुड. पण 28 सीटां खातीर बीजेपी सेंट्रल हाय कमांड 28 सीट तांकां चड जाय. परत एकदा तेका सांगता हांव, आमकां खंयसरूच म्हादयच्या बाबतींत आमी केन्नाच कॉम्प्रोमाइज जावचे ना. आमी जावचे ना रे, ते जातले रे आदवोगाद.